हें हांगा साईनगर तीस कुसगांव म्हणटा तेन्ना काल सांजचे जवळ जवळ 5:30 पावणे 6 ह्या दरम्यान अकस्मात लायट इतकी फूल येयली की सामको फॅन सामके सिंगल स्पिडीचेर आसले ते सामके फास्ट घुंवूंक लागले आनी टक करून टीव्हीचो आनी हेजो आवाज जालो आनी टीव्ही चलना आनी फ्रिजूय चलना जालो काल. कितें ट्रान्सफॉर्मर मागीर तांकां विचारलें ते परती लायट येयली तेन्ना म्हाका कळ्ळें बाबा हें कितें मातशी येयली लायट पूण येयली पक 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 जाली आनी गेली. तेन्ना म्हाका कळ्ळें की टीव्ही चलना आनी फ्रिजूय चलना म्हणून. मागीर कितले जाणांक इफेक्ट जालो? जवळ जवळ 30-40 लोक घरां सुमार आहा. कोणाचे बल्ब फुटले, कोणाचे फॅन चलना, कोणाचे आनी आमचे सायडीक शेजाऱ्याक आहा तेगेली टीव्ही जळ्ळी. आणि आतां लायट येयली तुमकां? लायट येयली आतां जवळ जवळ कितक्यांक आतां 12 सुमार 12 लायट येयली आयज. रातभर लायट नासली. कित्याक लागून जालें म्हणटाले ते म्हणटा ट्रान्सफॉर्मर जळ्ळो म्हणटाले. आतां तुमकां कितलें लुकसाण जालां आसतलें? आमकां आतां हे जवळ जवळ म्हागेले तरी फ्रिजाक आतां 30,000 रुपया सुमार फ्रिजाक पडटा आनी टीव्ही म्हण ती ओल्ड म्हण एक 5-10 हजाराचे जातले म्हणून 30-40 रुपया तरी म्हाका सामको लॉस जाला. कोण अधिकारी बीन येवन मागीर पळोवन गेले? ना कोण ना आमकां कोण इजरोवूय ना आनी कांय ना. आमी कोणाक सांगूंकूय ना तशें बाबा अशें जालां म्हणून. फक्त लोक सगळे ओग्गी रावले आनी हे चवथीच्या दिसांनी अयन त्या टायमार घडलां. लोकूय सामके बेजारले म्हणजे कितें आतां अशी जर लायट येवन जर हें जावं लागलें जाल्यार आनी हे चवथीच्या दिसांनी खर्चान खर्च आनी वाडलो ना. ह्या लागून मातशे त्रास जाले. 6 जाल्ली आसतली 6-6:30 मग ती लायट येता वयताली. आमकां दिसली अशी बेश्टी येता वयताली. मग आयली पळय ती एकदम फास्ट आयली आनी फॅन बी सगळं घर घर फिरपाक लागले आनी टीव्ही हे फ्रीज बी न्ही कट 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 आवाज येवपाक लागलो. आवाज येते की मग आमी लायटी ट्यूब सगळं बंद केले. बंद करताना ट्यूब एक गेली आमची ट्यूब लायट फुटली होय फट्ट जाली. फट्ट म्हणजे आवाज गेलो पळय ती चलना आनी एक बल्बाक न्ही उजोय असो हे पळपाक लागलो धुकट दूर दूर सारको येयलो बल्ब जिरोचो. मग आमी सगळे लायटी बिटी सगळं बंद केले. बंद केल्ली म्हणून बाकी आनी काय जावना? ना आमकां ते खटा 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 आवाज येवलो न्ही तेका लागून आमी ते बंद केले. मेन फ्यूज मागीर बंद केलो तुमी? सगळें बंद केलें मागीर आमी तेका लागून. आनी कितें चड आतां एक ट्यूबलायट एक बल्ब गेला. तुमचे लायट आणि हे बंद झाले. लायट वाडली आणि हे जाले माझ्या हाडल्या बल्ब पाडून राहिला आम्ही त्यांच्याकडचे. ना कितें जालें काय म्हणटा? इंडक्शनां बंद झाली. इंडक्शन जळ्ळें ना काय जाऊ ना बंद झाला. बंद झाले. बंद जाला म्हणजे पाड जाले. पाड जालो. पाड झाले ते आता हे जाय ना अजिबात. चड लायट चड जाली वाडली अकस्मात काय झाले की बंदच झाला ते. हमारे घर का लाइट गया, ट्यूब लाइट गया हाई वोल्टेज के कारण. चार्जर गया, फैन भी एक बंद पड़ा है. कैसा हुआ इसे? कितना हाई वोल्टेज आने के बाद खूब ज़्यादा तेज लाइट आया. इसके बाद हमारा बंद पड़ा. टीवी भी चालू था. हाँ एमसीबी गिरा करके कुछ तो चीज़ बचा लेकिन और चीज़ें चला गया. हमारा ट्यूब लाइट गया. क्या गया अभी? ट्यूब लाइट गया, एक फैन गया और चार्जर गया. कितना लॉस हुआ? लॉस बोले तो अभी 500 का लॉस हो गया हमारा. इधर नजदीक सबका ऐसा ही हुआ है. पूरा साईनगर में सब बहुत नुकसान हुआ है. ट्यूब गेले आणि फॅन गेला. तेन्ना काल इन्सिडेंट कितें चड जाली? वोल्टेज चड आयली. वोल्टेज चड. टीवी बीन बंद आशिल्लो त्या टायमार? टीवी बंद आशिल्लो.